now you have seen women's football is coming up all over India, and as this is a good platform for them. I want to congratulate MLA Pranthon was giving a platform to the Goan women who aspire to represent the country, because this is when they keep on playing, that's how they will improve and they'll be noticed. आयज हो स्पोर्ट्स क्लब्सान फर्स्ट टायम हो आतां ऑल गोवा टोर्नामेंट केल्लो आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता, कित्याक पयलीच फावटी तेंच्यांनी केलो आनी आतां आमच्या गांवांत तो करून दाखयलो. आनी भुरगीं आयज खेळ्ळ्या ती बरी हेवता वुमन फुटबॉल, जायते एफर्ट ती घालता आनी ती सारकी आपले 100% दिवन आयज ती खेळ्ळी आसा. हांवें जायती गेमी बसून पळयल्यो आनी हांव मागता तेंकडे हेज्यानी फुडें ती बरी स्टुडंटची आनी फ्युचराकूय ती आतां गोवा लेवलाचेर खेळ्ळ्या, मागीर ती स्टेट लेवलाचेर पावोन नॅशनलाक पावोन अशें हांव तांकां मागता तेंचे लागीं. आनी ही आतां हेवल्या तेच भशेन आनीकूय भुरग्यांनी जॉयन जावचें, युथान प्लस बायलांनी पासून जॉयन जावचें ह्या हेका आनी बरे भशेन तेणी खेळोन आमचे नॅशनलाक पावचें म्हणून. ह्या बऱ्या दिसाक आमी एक टोर्नामेंट हांगा दवरलो, फर्स्ट फुटसाल वुमन्स टोर्नामेंट, आनी हो केला कोर्ताली वेलफेअर सोशल स्पोर्ट्स क्लबान. हाचो पेट्रन मुख्य जावन आसा आमचो आमदार बाबा MLA आंतोन वाज, हाणें हेजी येवजण हाणें चिंतलें की एक टोर्नामेंट करया. आमचे प्रोफेशनल टीम खूब वयर पावलेले आसा. आमचे 4 टिमी आमचो MLA करता, प्रोफेशनल टीम अंडर-20, अंडर-16 आनी अंडर-14. आतां ताका दिसलें की चेडवांक आमी उमेद दिवपाक जाय, आमच्या गर्ल्सांक उमेद दिवपाक, म्हणून ताणें हो फर्स्ट फुटसाल टोर्नामेंट घडोवन हाडला आनी बरो टोर्नामेंट जाला. जायते टिमी येयल्ल्यो, पूण आमी शॉर्टलिस्ट केलो 12 टिमींक, कित्याक एका दिसांनी फुटसाल फ्लड लायट टोर्नामेंट काबार जावपाक जाय. टिमी सगळ्या गोंयचे येयल्यो, फोंड्यासून येयल्यो, म्हापशेसून येयल्यो, सगळे हितूनसून येयल्ले आसा आनी 12 टिमी गेमी बरे जाल्ले आसा. फर्स्ट टायम वुमन फुटसाल आमी घडोवन हाडलेलो आसा आनी आयज म्हाका दिसता आमचे 12 टिमी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. हांव ताका कालजान देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय गेमी आमची येयल्ल्यो, पूण तरी आसतना आमकां चड आमचे लिमिटा भायर वयतले म्हणून आमी ते 12 आमी गेमी घेतलेल्यो आसा. पयले सुवातेर हांव आमच्या कोर्तालीं विलेजीस सोशल वेलफेअर स्पोर्ट्स क्लब हाच्या नांवान एज अ प्रेजिडेंट 1998 टील डेट आयज पासून हांव एक क्लबाचो प्रेजिडेंट म्हणून आसा. आनीक हांव पयलीं आमच्या कोर्तालीं विलेजस तशेंच आमचे कमिटी मेंबर्स आनी सगळे आमचे गांवचे भाव भयणां ताच्या आदारान आयज हो आमचो क्लब आमी फुडें व्हरलेलो आसा. तांचो आमकां सपोर्ट मेवला, त्याच आदारान आमी फुडें पावलेले आसा. तुमकां खबर आसा आतांच आमच्या भावान सांगलेलें आसा आमी हे स्टेप घेवपाक जावं कोर्तालीं विलेजीस आनी आमी 3rd डिविजन केवले, जायते वर्सां 2nd डिविजनूय केवले, जायते वर्सां आमी 1st डिविजन हेवले आनी आतां आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा. आनी प्रोफेशनल लीग आमी आतां सप्टेंबरान स्टार्ट जावपाची आसा. आनीक आयज आमी जर्सी रिलीज केल्ली आसा. तुमकां खबर आसा आमची 4 गेमी आसा. 4 गेमी म्हटल्यार अंडर-14 गेम आसा, अंडर-16 आसा, अंडर-20 आसा आनी प्रोफेशनल लीग आसा. सोंपें न्हय हे आमकां ह्यो 4य गेम पळोवपाक सोंपें न्हय. तरी आसतना हे आमच्या लोकांच्या आदाराचेर एज अ MLA जे म्हजे लागीं कितें जाता तें आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी वो कोर्तालीं गांवांत आमचें कितें जावचें अशें म्हणून आमी हो स्पोर्ट्स आमी लोकांच्या मुखार आमी हो क्लब आमी वावुरता, आमचे कडेन जाता ती भाशेन. आनीक आयज हांगासर तुमकां दिश्टी पडटलें आमचे क्लबाचे कमिटी मेंबर्स आसात, तशेंच आमचे हांगासर कोच आसात, तशेंच प्लेयर आसात अंडर-14, अंडर-20, अंडर-16 आनी प्रोफेशनल. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच, हांव मागता अशेंच आमकां आमच्या कोर्तालीं भाव भयणांनी आमकां हे क्लबाक जाता ती भाशेन आमकां सपोर्ट करचो. आयज तर तुमचो सपोर्ट आहा जाल्यार म्हाका दिसता आमी जायतें करपाक शकता.